रेल्वे मार्गाचें दोट्टीकरण करपा खातीर रेल्वे कडल्यान भूंय संपादन करपाचें काम चालू आसा. ताका लोकांचो विरोध आसा. इतलें आसूनय भूंय संपादन करपा संदर्भांत जिल्लोधिकारी कार्यालयान भूंयधन्यांक नोटीस धाडून तांच्यो सुनावण्यो घेवपाचें थारायल्ल्यान लोक आनीक बेजारल्यात. जिल्लोधिकारी कार्यालयान नोटीस काडिल्ल्यान गोंयचो एकवट संघटनेन जिल्लोधिकाऱ्याक शुक्रारा दीस निवेदन दिवन सुनावणी आनी भूंय संपादनाचें काम रद्द करचें अशी मागणी केल्या. सगळे लँड ओनरांक आपयला म्हणून गोंयच्या एकवटान कलेक्टराक मेमोरंडम दिला की हे लँड एक्विजिशन आनी पर्सनल हियरींग हे ड्रॉप करचे. कित्याक हेच्या पयलीं 2018 अंडर द फेर रायट टू कॉम्पेन्सेशन एक्विजिशन एक्ट 2013 तेन्नाय सरकारान नोटिसां धाडलेली लँड ओनरांक आनी आमी सगळे गांवच्या लोकांनी हे एक्विजिशन स्क्रॅप केल्लें, ऑपोज केल्लें. पूण आतां हे रेल्वे एक्ट 1989चो एक्ट घालून परत एक्विजिशन करपाक जाता. म्हूण हांव आतां एक सरकाराक आमी सांगपाक सोदता की हे जे प्रोजेक्ट जे आसा आमी ऑलरेडी CMाक मेळलेले आसा आनी CMान म्हणलेलें आसा की आमकां थोडो टायम दी, तूं आमी हेजेर आन्सर करतलो म्हणून. पूण हांव आयज सरकाराक सांगपाक सोदता की गोंयची स्टेट, स्पेशली सेंट्रल गव्हर्मेंटाक, गोंयची स्टेट पयली स्टेट आशिल्ली की एगेन्स्ट एंटी एनवायरमेंट प्रोजेक्टाक लागून एजिटेशन स्टार्ट केल्लें आफ्टर इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया. आनी सरकार हो सेंट्रल सरकार चिंता की गोंयचे लोक न्हिदोन रावतले म्हणून हे चुकीचें आसा. एनवायरमेंटाच्या खिलाफ खंयचे प्रोजेक्ट पळय गोंयान येयलेले आसा, गोंयचो लोक भायर येवन हे प्रोजेक्ट फाटीं घेतला आनी सक्सेसीव गव्हर्मेंटान हे प्रोजेक्ट फाटीं घेतला. सो तशेंच आमी हे गोंयचे CMाक आनी गोंयचे सरकाराक सांगपाक सोदता, हो प्रोजेक्ट एंटी गोवन आनी एंटी एनवायरमेंट आसा. हो प्रोजेक्ट आतां कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर बेलारी स्टील प्लांट ऑफ JSW खातीर हो डबल रेल्वे लायन येता. तुमी आमची वेस्टर्न घाट काबार करता, युनेस्को सायट, आमची घरां जे कदंबा एरानान ते बांदलेले आसा ते काबार करता, आमची लायव्हलीहूड तुमी काबार करता. त्या भायर चडांत चड इम्पॉर्टंट आमची हेल्थ काबार करून उडयता. आयज मुर्मुगांव स्पायक जाला कोविडाक लागून, कित्याक रेस्पिरेटरी जे प्रॉब्लम आसा लोकांक, कोलाक डस्ट लागून, हांकां लागून स्पायक जाला कोलाक कोविडाचो आनी कोवीड डेथूय मुर्मुगांत चड जातालो आसा. हें आतां सरकाराक आजून पासून दिश्टी पडना जाल्यार आमी गोंयचे लोक कितें करपाचें आतां आमचे कंट्रोलानूय ना. सो हांव सरकाराक स्पेशली प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, ताबडतोब तूं तुज्या डेप्युटी कलेक्टराक इंटिमेशन दी, लँड एक्विजिशन प्रोसेस ताबडतोब विड्रॉ कर, नाल्यार गोंयचो लोक आयज कितें करपाचें खबर ना. कित्याक कोवीड टायमार लोक भायर येता हे ऑपोजिशन करपाक. आनी हे जे प्रोजेक्ट कोल एक्सपान्शन आमचे गोंयान जे गोंयचे सरकाराक आयज गोंयचो सेंट्रल गव्हर्मेंट 11,000 कोटी ह्या 30 प्रोजेक्टाक लागून करपाक सोदता, कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करपाक. अरे हे पयशे आहा ते कोवीड हॉस्पिटल आनी कोवीड मॅनेजमेंटाक घाल. आयज हायर डेथ रेट आहा गोंयान पर मिलियन. तुमी आयज हे व्हडले प्रोजेक्ट हाडून एंटी एनवायरमेंट, एंटी हेल्थ हे प्रोजेक्टां हाडून लोकांक कितें काबार करपाक सोदता. हे प्रोजेक्ट तूं कर्नाटकान व्हर नाल्यार महाराष्ट्रान व्हर. कित्याक तुमची सागरमाला रिपोर्ट पळय आसा वॉल्यूम 5, तो खूद म्हणटा हो जो प्रोजेक्ट पळय गोंयान हाडपाचो आसा तो फकत नॉर्थ कर्नाटका आनी सावथ महाराष्ट्राक. जेन्ना हो प्रोजेक्ट ह्या 2 स्टेटीक आसा, गोंय तुमी कित्याक विकून काडटा. गोंयाक बेनिफीट ना जाल्यार गोंयची भायर व्हरा, आमकां नो प्रॉब्लम. आनी तेन्ना नितीन गडकरीन आमकां सांगलेलें गोंयचे लोक अपोज करता जाल्यार हांव हे प्रोजेक्ट महाराष्ट्रान व्हरतलो, व्हर महाराष्ट्रा. आनी गोंयचे CMाक हांव सांगता, पूट युअर आयर्न हँड अँड वर्क एगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल. कित्याक तूं डॉक्टराक खबर आसा कोल पोल्युशनाक लागून कितें जावपाक शकता. जेन्ना तूं डॉक्टराक खबर आसा कोलाचो इम्पॅक्ट, आख्खे वर्ल्डाक खबर आसा कोलाचो इम्पॅक्ट. हे आतां तुमी लँड एक्विजिशन एक्ट केला आनी 19 तारखेसान तुमच्यान आमकां हे सिनियर सिटीजन ते घरांतले भायर देखून येवपाक सोदना, आमकां देखून ते आमी गेटी रावन तांकां मेळटा. तांकां तुमी हिंगा डेप्युटी कलेक्टराक साठी ते कितको येतले, हाव वील दे कम एंड अपियर बिफोर द डेप्युटी कलेक्टर एट वास्को when they themselves are not venturing out even out of their compoundaंतल्यान कितें भायर सरपाक भियेतात. हे 70-80 वर्सांचे लोक ते कित्याक मातशें पूण गिन्यान ना हांकां आमगे सेंट्रल गोवा गव्हर्मेंटाक.
सेंटर तुमकां प्रेशर घाता म्हणून तुमी तेंचे आयकून घेता. पयलीं आमचे मरे गोंया पयलीं गोंयकारांचें पयलें बरेपण चिंतात मरे. तुमचे केले आमी, तुमी एमएलए वत मारला आमी, सेंटरान मारना. तो तुमी कित्याक अशें करून आमकां त्रासां घातात. आनी हांव एक हें सांगता, हें आतां हें जालां न्हू, ह्याक लोक न्हू चाडल्यात आनी आमच्यान गोंयचो एकवटाक केसलें आमचें हें ना की आमी तांकां लोकांक कंट्रोल करतले म्हूण. कित्याक हें दीस इज गोईंग आउट ऑफ कंट्रोल नाव. लास्ट नायट देर वॉज अ मीटिंग एट माय रेजिडन्स, आउटसायड माय रेजिडन्स, and people are agitated when they got those notices. So I'm again to the press, which is the fourth pillar of democracy. I'm appealing to the government. Please take back this land acquisition proceedings. Scrap it. Otherwise, that Goincho Accord will not be responsible if the local population take the law into their own hands. It is coming to that now.